आगो बाई तू कोणाक बी आता म्हजी गोंच्या जरी तू रिया आमची गुप्ती मोगाची खबर तांकां गोमली जाल्यार आमच्या घरांत ती इल्लीशी उज्याची कीट पळोवन व्हडलो उजो संकेत आनी चोरी तर अशी घडले जाल्यार हांवूच नको म्हजें कितें जातलें पळय कितें जातलें कांय जावचें ना आमी दोगांयनी एकामेकाचो मीठ करतला आमी मोगान जेता आनी मोडलेले जाल्या पासून आमी दोगांय सांगातानूच मुक्ती आमच्या मोगाची राड कुराडूंक एक कारण आसा आनी तें म्हटल्यार तूं एक गुजराती हिंदू आनी हांव गोंयकार क्रिस्तांव रोमा हांव गुजराती जालो जाल्यार कितें जालें तुमचे परी सादो मनीस न्ही पळय असल्या दोन शास्त्राच्या मनशाक लागून आमच्या मदें एकूड आसना विश्वास आसना मोग आसना पूण तुम्हाला कितें सांग हांव मरोंक तयार आसा पूण तुका सोडूंक तयार ना समज जरी तर आमच्या गोंयच्यानी आमच्या मोगाची राड कुराडली जाल्यार तूं कितें करतलो हांव कितें करतलो होय. हांव तुका घेवन गुजराताक वेतलो कितें तूं म्हाका घेवन गुजराताक येतलो वय तर कसो उकलून ना दुखलून हांवें जायते फावट पळयला गोड पिला कुकलून वता ती आज पयलेच फावट पळयता पील गोडी कुकलून वता ते अरे तुवें तुजी सायज पळयला ताका उकलून वता म्हणटा तो ना हांवें म्हजी सायज पळोवंक ना पूण हांवें तुजी सायज पळयल्या म्हाका एक सांग आमी दोगांय मोग करणारा वयताना आमच्या मदें पळोवन तूं कोण हांव कॉटर कायताय ते कॉटरान आसलेलो सोरो पिवन हांव काडटा म्हजो कायदो आनीक रोखडोच दुसऱ्याचो घेता फायदो तूं म्हाका वळखो नाय घरा लागीं वच आनी तुज्या पापा लागीं विचार हांव कोण पळयतो तो तुका सांगतलो आनीक तूं गो तुवें म्हाका वळखो नाय ना काय तर अंकल हांव तुका वळखता हा देखूनच जाप करूंक वेळ केलोय मिस्ता हांव तुमगेरूच वचोंक भायर सरलो तुजो भाव दुबारतान आयला न्हू गो हो सोरो पिवन पिवन म्हाका उपगूण आयला बिस्कीच्यो बाटल्यो हाडल्या मुगो काय तर अंकल हांव तुजे लागीं हात जोडून मागता ह्या आमच्या मोगाची खबर तूं आमच्या गोंयच्यांक सांगनाका हांव सोजमता ती खबर तूं ताका सांगतलो म्हणून कित्याक तूं म्हजो पाय स्वाधीन पाय पायचे स्वादीक पाय म्हणू नाकाय हांव आजून पासून काजार जावंकूच ना पायचो भाव म्हटल्यार जाता आनी तूं रे तुवें चिंतलाय तुजें कितें जातलें तें ही खबर हांवें तुज्या बाबाक सांगली जाल्यार म्हज्या पापाक होय तूं म्हज्या पापाक वळखता सांग सांग म्हजो पापा कसो सांग म्हजो पापा कसो आता नाका देखूनच हांवें तुका सांगला ही खबर तुज्या बापाक गमली जाल्यार तुजें कितें जातलें काय म्हणून नकय तूं चिटीचे कवरान चीट घालून फोन करून ताजेर स्टॅम्प करता म्हणून समज हे चिटीचे कवर म्हणून काल एक पायशाचो फोटो आनी फोन कर बरं कित्याक वेळ पिड्यार करताय हा जाल्यार तूं म्हणो सोदता हांवें तुका दूड दिवन तुजें तोंड बंद केलेलें जाय अशें न्हय सारको उलयलो तूं माय फूट प्लीज प्लीज अश्विन म्हाका लागून तरी रोमा हांवें सांगा या म्हणून प्लीज अश्विन जरी तर ह्या आमच्या मोगाची खबर ताणें आमच्या गोंयच्यांक सांगली जाल्यार प्लीज म्हाका लागून तरी तूं सांगता म्हणून हांव ताचें तोंड बंद करता घे घे 500 रुपया आनी तुजें तोंड बंद कर चल बेगीन वचत हांगासर न्ही वचत गाडीन साफ करत नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीची गाडी येवन तुमकां व्हरतली गेली आतां हांव तुमकां सांबाळटलो आनी ते कॉडरान आसलेलो सोरो पियलो म्हणटकच म्हाका कोण सांबाळटलो